मुखेलमंत्र्यान खण धनियांक ऑक्टोबरा सावन मीन वेवसाय पुरायपणान सुरू करपाक मान्यताय दिल्या। ह्या संबंधान मीन धनियांनी मुखेलमंत्र्या समकार आपल्यो अडचणी मांडल्यात। 20 दशलक्षा वेल्यान 30 दशलक्ष मेट्रिक टन मीन काडपाक मान्यताय दिवची, तशेंच वेगवेगळ्या सुवात्यांचेर बायपास रस्त्याची मागणी खण धनियांनी केल्या। मुखेलमंत्र्यान खण धनियांक ऑक्टोबरापासून मीन वेवसाय पुरायपणान सुरू करपाक मान्यताय दिल्या। हे विशीं खण धनियांनी मुखेलमंत्र्या सामकार आपल्यो कांय अडचणी मांडल्यात। गेले कांय म्हयने खण धनी मुखेलमंत्र्याची भेट घेवपाक सोदताले, मात मुखेलमंत्र्याक वेळ नाशिल्ल्या कारणान ही भेट लांबणेर गेल्ली। बिरेस्तारा मुखेलमंत्र्यान गोंय खण धनी संघटनेक आपोवन घेवन सुमार 1 वर चर्चा केली। खण धनियांनी वेगवेगळ्या सुवातांचेर बायपास रस्त्यांची मागणी केल्या। ह्या मागणीचेर मुखेलमंत्र्यान खण धनियां मुखार कांय प्रस्ताव दवरल्यात। तशेंच बायपास रस्त्या खातीर खण धनियांनी सुद्दां सामाजीक जापसालदारकी म्हण बायपास रस्त्याच्या कामाक हातभार लावचो म्हळां। खण वेवसायिकांनी रानांतल्यान रस्तो वळोवचो अशी सरकारा कडेन मागणी केल्या। सर्वोच्च न्यायालयान राज्यांतल्या खणीक मान्यताय दितना 20 दशलक्ष मेट्रिक टन मीन काडपाक मर्यादा घातल्या। तशेंच ह्या संदर्भात अभ्यास करपाक एका समितीची स्थापना केल्या। ह्या तज्ञ समितीन अभ्यास करून न्यायालया मुखार तांचो अहवाल सादर केला। कॅपिंग 20 वेल्यान 30 दशलक्ष मेट्रिक टन मीन काडपाक मान्यताय दिवपाक हरकत ना अशी शिफारस ह्या अहवालांत केल्ली। ह्या संदर्भातले प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आसून गोंय सरकारान लेगीत ह्या अहवालाची अंमलबजावणी जावची ह्या दृश्टिकोनांतल्यान न्यायालयांत बाजू मांडटना जोरदार समर्थन करची अशी मागणी खण धनियांनी केल्या। हातूंत आपूण लक्ष घालतलो अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यान दिलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।